गोयच्या रस्त्यांची काणी आता शाळांतल्यान शिकोवपी इतली खरी जावन रावल्या। हे नियोजन शून्य रस्ते अपघातांक आमंत्रण दियत आसता। म्हापसा मार्केट ते तार न्हंयच्या रस्त्याची अवतिकाय गोवा 365 दाखयल्ली। त्या उपरांत थळावे यंत्रणेक जाग येयली आनी रस्तो जाग्यार घालपाचें काम हातात घेतले। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। कांय दिसा पयलीं हांवें ह्या रस्त्याची बातमी केल्ली। हो जो रस्तो आहा हो म्हापसा मार्केटा कडल्यान स्टार्ट जाता तो तारी कडेन पावता। ह्या रस्त्याची परिस्थिती खूबच वायट आशिल्ली, पूण आयज जर आमी हांगा पळयता जाल्यार आयज हो रस्तो एकदम बऱ्या पद्दतीन जाल्लो आसा। लोकांचो एकूच डिमांड आशिल्लो की हो रस्तो आहा हो बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट जावपाक जाय, बिकॉज हांगा चडशे एक्सिडंट जाताले। तशेंच कोण 2 व्हिलर 4 व्हिलर आहा तांकां गाडयो चलोवपाक खूबच प्रॉब्लेम जाताले। पूण आयज सगळ्यांक एक समाधान अशें मेळिल्लें आसा की हो रस्तो जो आसा हो रस्त्याचें काम हें आसा कंप्लीट जाल्लें आसा। आयज आमी मिलाग्रीस चर्ची फाटल्यान आयज इनॉग्रेट केल्लें आसा हॉट ड्यू टू अंडरग्राउंड केबलिंग हांगासर प्रत्येक लोकांनी तशेंच म्हापशेकारांनी तशेंच नियरबाय विलेजीचे हांगासर लोक पास जाता तेंच्यांनी हांगासर भरपूर त्रास सहन केले। जो रोड सारकोच इन बॅड कंडिशनान आसलो आनी हांगासरले भरपूर लोकांनी सुद्दां हो रोड आसा तो भरपूर हायलायट केल्लो आनी तेजे खूब इश्यूज सुद्दां जाल्लेले। आयज हो आमच्या आमदारान एक म्हणजे अशें की प्रत्येक काम हे करता थंय खंय तरी एक प्रोसिजर आसता आनी खंय तरी ताका टायम लागता आनी एक खंय तरी वेदर आसता तो कन्सिडर करून तेणी आयज हो काम केल्लेलें आसा। खूप वर्षाचे स्वप्न पूर्ण झाले। हा रस्तो खूप खराब जाल्लो ड्यू टू केबलिंग, इलेक्ट्रिकल केबलिंग ते खणटाले करताले त्या खातीर रस्तो करपाक मेळना। आमचो ऑनरेबल आमदार त्याच्या रस्त्याच्या फाटल्यानूच आशिल्लो की ह्यो रस्तो केन्ना जाता, म्हणजे खूब लोकांक त्रास जाताले। लोकांचे सदांच कंप्लेनी आसताले। हेचेर खूब फावटी व्हिडियो केले, कितें केले, खूब मिडियांनी खूब प्रयत्न केलो की रस्तो बेगीन जावपाचो म्हणून। शेवटी आयज हो दीस उजाडलो आनी हो रस्तो प्रोग्रेस जालो। आमी पळयता ह्यो रस्तो जो आहा मिलाग्रीस इगर्जे कडल्यान आमच्या म्हापसा टॅक्सी स्टँड जायतो वेळ भरपूर लोकांनी हांगा त्रास काडलेलो आसा। रस्त्याची परिस्थिती भरपूर पिड्याराचे वयर हांव उतर सांगूंक शकना, इतले वायट परिस्थिती आसली। बट आयज आमी हें काम चालू करता। 1,12,00,000 काम जावन आसा ऑल द वे टू म्हापसा टॅक्सी स्टँड। आमच्या कोमनिदाद घर आहा थंय मेरेन हे डबल लेयर येतले। तेजे नंतर मिलिंग जातलें, मिलिंग जावन लेयर आदले लेयर काडून न्यू लेयर घालतले। बरें मोठें काम जावन आसा टू एन्श्योर दॅट वी मेंटेन द ओरिजिनल height of the road and to ensure that a good quality job is done, to also to ensure that सकयले जे लेयर आसा unnecessary जे लेयर आसा ते आमी काडून घेतले। So this entire work is contracted to Samuel Montero, who is one of the biggest contractors in the state of Goa, and we are expecting this work to complete in the next 3 to 4 days. But on priority they have made sure that they start this work today itself. ते सांगताले आनी 2 दिसान करतले म्हण। I said nothing doing at all costs. I want this road done in the first week of December, and here we are. I am happy to announce, and I would like to thank प्रत्येक म्हापशेकारांक तशेंच प्रत्येक बोस्तोडकार, बोर्डेकार, हल्दोणकार जेंच्यांनी त्रास काडलेले आसा, पासेस काडलेले आसा टू bear with us with all the inconvenience caused by this road. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।